नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा वयल्यान कारापूर सरवणच्या ग्रामसभेत बोवाळ. 39A कलम करचे रद्द. गांवचे नाका शारीकरण. कारापूरकारांनी पंचायतीक प्रकल्प थांबोवपाक दिला 10 दिसांचो अल्टिमेटम. बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन ओडिसाच्या दोगा रहिवाशांक केली अटक. तांचे कडल्यान सुमार 5 लाख रुपयांचो 5 किल गांजा केलो जप्त. सांताक्रुजातल्या नव्या कार्यालयाविशीं बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसा मदीं वाडला शाब्दीक वाद. वादाक लागून भाजपाचे अंतर्गत राजकारण परतून आयला चर्चेत. पन्नास वर्सां परस चड वर्सां पत्रकारितेत काम केल्ल्या पत्रकारांक मेळटले निवृत्ती वेतन. जाल्यार सोशल मिडियाच्या युगात पत्रकारांनी खरी गजाल लोकां मेरेन पावोवपाची आसा गरज, सांगता मुख्यमंत्री. राज्यात 2 ते 8 ऑगस्ट मेरेन पडटलो मध्यम गतीचो पावस. 2 ऑगस्टाक हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. आणि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान येवजणेचो राज्यातल्या गुरुवार बायलांनी घेतलो आधार. 1 लाखा परस चड गुरुवार बायलांक ह्या येवजणेचो जालो लाव. आता पळयात खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन धाड घालून ओडिसाच्या दोगा रहिवाशांक अटक केली. पुलिशेन होंडा पिसुर्ले आयडीसी बायपास रस्त्या लागसार ह्या दोगाय दुबावितांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 5 लाख रुपयांचो 5 किलो गांजा जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सांताक्रुज मतदारसंघातल्या नव्या कार्यालयाच्या प्रश्नाचेर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे मदीं शाब्दीक वाद पेटला. मंत्री बाबूशान नवे कार्यालय उक्ते केल्ल्यान भाजपात भितरले मतभेद उक्ते जाल्यात अशी चर्चा सुरू जाल्या. हो वाद नेमको कितें पळोवया पुराय बातमी. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांताक्रुजातल्या नव्या कार्यालया खातीर स्थळ पळोवणी केल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो आनी ताचे उपरांत राजकीय वातावरण गरम जालें. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान ह्या कार्यालयाक हरकत घेतली आनी एकाच मतदारसंघात एकाच पक्षाची 2 कार्यालयां आसप योग्य न्हय अशें आपलें मत उक्तायलें. फाटल्या 4 वर्सांत भाजपाक सांताक्रुज घटमूट करपाक यश मेळ्ळा असो दावो करून आमदारान लोकां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण जावपाक लागला अशेंय सांगलें. हाका जाप दितना बाबूश मोन्सेरातान हे कार्यालय पक्षाचे न्हय तर ताचे खाजगी कार्यालय अशें स्पश्ट केलें. मतदारांचें काम सोंपें जावचें आनी तिसवाडीत मंत्री म्हणून नागरिकां कडेन संपर्क दवरपा खातीर आपूण कार्यालय उगडटा अशेंय ताणें सांगलें. सांताक्रुजांतल्यान भाजपाचो उमेदवार जिखतलो अशेंय बाबूश हाणें सांगिल्लें. पूण उमेदवारी विशीं निमणो निर्णय पक्ष फुडारपण घेतले अशेंय ताणें स्पश्ट केल्लें. मजगतीं रुडॉल्फ फर्नांडिसान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाचेर पुराय विस्वास उक्तायतना कांय जाणांनी उदरगतीच्या वावराक आडमेळी निर्माण करपाचो यत्न केला असो आरोप केला. सांताक्रुजात नव्या कार्यालयाच्या प्रश्नाचेर भाजपा भितरल्या अंतर्गत राजकारणाचेर परतून चर्चा सुरू जाल्या आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ह्या घडामोडींक खाशेलें म्हत्व मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयभरच्या गुरुवार बायलां खातीर चालीक लायिल्ल्या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाचो गोंयांतल्या बायलांक बरोच फायदो जाता. 1 लाखा परस चड गुरुवार बायलांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. तातूंत 12,000 परस चड बायलांच्या गंभीर स्थितीचो गुरुवारपण आशिल्ल्या आंकड्याचो आस्पाव आसा. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत ही माहिती उक्ती जाल्या. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियानाचो आता मेरेन गोंयांतल्या 1,02,91 गुरुवार बायलांक लाव मेळ्ळा. तातूंतल्या 12,308 गंभीर स्थिती आशिल्ल्या गुरुवार बायलांक खाशेली तपासणी, उपचार आनी नेमान फॉलोअप केला.
हे मोहिमेक लागून दर महिन्याच्या 9 तारखेक जिल्हा हॉस्पिटल, उपजिल्हा हॉस्पिटल आणि प्राथमिक भलायकी केंद्रांनी गुरुवार बायलांक फुकट आणि उच्च दर्जाची भलायकी सेवा दितात. या सेवांनी वखदां दिवप, गरजेच्यो प्रयोगशाळेंतल्यो चाचण्यो, अल्ट्रासाउंड, स्कॅन तशेंच स्त्रीरोग तज्ञाची तपासणी हाचो आस्पाव जाता. ते भायर विस्तारीत प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियाना खाला तपासणी सत्रां घडोवन हाडटात. गंभीर स्थिती ओळखून घेतिल्ल्या गुरुवार बायलांची वेगवेगळी नोंदणी जाता आणि तांच्या भलायकेचेर सतत नदर दवरतात. ते भायर तांची न्हीद वेळेर जावप, पौष्टिक खाण जेवण, नेमान तपासणी हे विशीं मार्गदर्शन दिवन आवय आनी नवजात भुरग्यांचे बरे सुनिश्चित करपाचेर भर दितात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पत्रकार आणि तांच्या फॅमिलीक जाता तितल्या बेगीन सुरक्षा कवच मेळचे म्हणून सरकारा कडेन यत्न करतलो, अशें उतर मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिलां. पत्रकार दिसाच्या कार्यावळी निमतान दिवचले पत्रकारांक परबी दितना आमदार शेट उलयताले. पत्रकारिता दिवस असा आम्ही मानतो आणि या संदर्भाने जे निर्भीड वक्तव्य आणि देशासाठी जे निर्भीडपणे जे काम लोकमान्य टिळक यांनी केलं आहे आणि त्यांच्या स्मृतीनं पत्रकारांनी सुद्धा संपूर्ण जीवन आपलं निर्भीडपणे वावरावं, या समाजात त्यांना एक वेगळी प्रतिमा तिची निर्माण व्हावी असं जे मत टिळकांनी मांडलं होतं आणि त्याचा उल्लेख आणि त्यांचं अनुकरण हा म्हणजे पत्रकार बनतो करीत आला. आजच्या घडीला जे स्वतंत्र देशात पत्रकार जे आहेत ते पत्रकार निर्भीडपणे या समाजाची सेवा करताना दिसत आहे. आज पत्रकारिता बरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुद्धा या कामात खूप चांगल्या पद्धतीनं समाज घडवण्यासाठी, समाज सुधारण्यासाठी आज कार्य करत आहे. आजच्या आपल्या गोव्या सरकारकडून ज्या उपलब्धता आमच्या पत्रकार बंधूंना भेटत आहेत त्या खूप कमी आहेत. आमचा मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह असेल, गोवा सरकारकडे आग्रह असेल की आमच्या पत्रकार बंधूंना जे कायमस्वरूपी एक सुरक्षा कवच आमच्या पत्रकार बंधूंना भेटलं पाहिजे. ते सुरक्षा कवच देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या पूर्ण सहकारी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेऊन आमच्या पत्रकार जे गोव्यात आहेत पत्रकार बंधूंना हे सुरक्षा कवच जे त्यांच्या संपूर्ण जीवनात त्यांनी जे कष्ट करतात त्यांना हे त्यांच्या कुटुंबियांसाठी हे सुरक्षा कवच देण्याची जी गरज आहे. आणि आजच्या या दिवशी मी आजच्या या माध्यमातून सर्व पत्रकार बंधूंचं मी अभिनंदन करतो. उद्गार आम्ही आता त्यांच्या संदर्भात काढलेले आहेत आणि हे विचार करून आमच्या गोव्या सरकारने जरूर त्यांच्याविषयी विचार करावा आणि अंमलबजावणी सुद्धा लवकरात लवकर व्हावी अशी इच्छा व्यक्त करतो. काणकोण बस स्टँडार सध्या प्रस्नांनी रेवाडो घाला. ह्या बस स्टँडाच्या आवारात लायटीचे खांबे नेटान उबे आसात, मात पेटनाशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. कांय लोक ह्या काळखाचो गैरफायदो घेत आनी बस स्टँडार कसलीय घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण, लोक जाप मागतात. तशेंच हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी करतात.
एकच सांगता, काणकोणाक गेल्ल्या 4.5 वर्सांक एक खंयचो प्रोजेक्ट हिंगा कंप्लीट जाल्लो म्हण दाखोवचो. फावंडेशन स्टोन भरपूर घातली, पूण एक खंयची तरी कंप्लीट जाला जाल्यार एकच म्हाका दाखया तुमी. दुसरें विजन एंड मिशन एकच आहा, आमोणे 5 स्टार करपाचो. आतां तेजे हेजे ग्रावंडाचेर काम चालू जालें, पूण हे आख्खे काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट म्हाका दाखया. म्हणजे हांगासर ज्या तरेन डेव्हलपमेंट जाता किंवा उलोवप जाता तो जायना म्हणटा तुमी. डेव्हलपमेंट जाता, डेव्हलपमेंट काणकोण जायना, डेव्हलपमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट एक 5 वर्सां पयलीं ते 10 वर्सां पयलीं थंय कितें आहलें आनी आयज कशें जालें तें पळया. पूण काणकोण ही हार्ट ऑफ द सिटी. काणकोणाक चावडी म्हणटा ती एक सिटी, पूण ह्या सिटीक गेल्ल्या 25 ते 30 वर्सां सेम आहा. तुमी इतले वर्सां जाले येता वचतले न्हू. कितें चेंजीस जाला? हो बस स्टँड सोडून एक हॉस्पिटल सोडून कितें तरी जाला तो दाखोवचें. पयलींच आमी फर्स्ट टायम जेन्ना काणकोणाची बातमी केली त्या वेळाचेर काणकोणातल्या KTC बस स्टँडा फुडल्या गटाराची केली. ज्या गटाराची अवतिकाय कितें जाला ती पळयली जाल्यार ह्याच बस स्टँडाच्या सभोवतणी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लायटीची व्यवस्था केल्ली आसा. खुबशे स्पेशली सरकारान खर्च करून खांबे उबे केल्या, पूण दुर्दैव अशें कितल्याशाच खांब्याचेर जर पळयलें जाल्यार थंयसर लायटी म्हणटा त्यो पेटच ना. पूण दुर्दैव अशें की त्या खांब्याचो उपयोग मातसो प्रायव्हेट खंय तरी केबल ओडपा खातीर सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे ह्या गजाली कडेन KTCचे लक्ष आसा काय कितें? KTC कितलेशे पयशे येता, पूण ते पयशे हांगासर मॅनेजमेंट करपा खातीर कित्याक मोडिनात? KTC बस स्टँडाक जर आमी आतां जर पळयले जाल्यार आतां पूर्णपणे काळोख जावना, जाल्यार हांगासर कितलो काळोख दिसता तो पळयात. आनीक पूर्णपणे काळोख जातलो त्या वेळाचेर ह्या बस स्टँडाक भूत बंगल्याचें स्वरूप येता हाजें सामकेंच कितल्याशाच जाणांनी आमकां सांगिल्लें आशिल्लें. त्या वेळाचेर हाची पडताळणी करपा खातीर आमी हांगासर आयले. त्या वेळाची परिस्थिती सत्य आशिल्लीच जाल्यार वेगवेगळ्या भागांनी जे जे खांबे घातलेले आसात त्या खांब्याचेर लायटीच पेटना. आतां KTCन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन करून ह्यो कित्याक जाग्याक घालेना, अशा तरेचे वेगवेगळे प्रश्न हांगासर उपस्थित जातात. खरें म्हटल्यार ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवपाक जाय, कारण हे येदो व्हडलो गोंयांतलो नंबर 1 बस स्टँड आनी जर हांगासर भूत बंगल्या सारखी परिस्थिती आसत जाल्यार केन्ना चुकून कोणी उरिल्ले प्रवाशी हांगासर कशे रावतले. त्याच बरोबर कांय जे आंबट शौकीन लोक आसात तेय बीन ह्या बस स्टँडाचो काळोख्या स्थितीचो बेनिफीट घेवपाक शकता किंवा गैरफायदो घेवपाक शकता. हाजे कडेन गंभीर्यान आतां तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. खरें म्हटल्यार ह्या गजाली कडेन स्थानीक जे लोकप्रतिनिधी आसात किंवा स्वताक जे फुडारी म्हणनाले किंवा सोशल वर्क आपूण करपी किंवा समाज कल्याण करणारे म्हणपी आसात त्या मनशांनी तरी हांगासर लक्ष घालपाची गरज आसा. ST दर्ज्या विशीं जाल्लो अन्याय पयस सावन आमचो हक्क आमकां मेळपाकूच जाय अशी मागणी धनगर भावांनी केल्या. अन्याय पयस जालो ना जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो अशें धनगर भावांनी कासारपाली जाल्ल्या निर्धार मेळाव्या वेळार स्पश्ट केलें. गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाच्या बॅनराखाला दिवचल तालुक्यातल्या धनगर भावांचो एक मेळावो शेनवारा राती कासारपाली जालो. या मेळाव्याक केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर आनी हेर प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ST दर्जो मेळचो म्हणून फाटली सुमार 23 वर्सां धनगर भाव संघर्ष करतात, मात अजून लेगीत ते हक्का पासून पयस आसात. धनगर समाजाचो जेन्ना पेटाळ्ळो गेलो आनी तेजे उपरांत खूब समाज लोकां आशिल्ली आयज चळवळ चालू केल्ली आसा. 23 वर्सां आमी आमच्या मागणेक लागून खुबशे फॉलोअप केल्ले आसात. 5 अहवाल केले, अनेक तुमची आडनोटीची वळण केले, सगळें केले, तरी देखून ते खंयचे रिजॅक्ट जावन येयले अशें आमकां आढळ्ळें. मागीर कळ्ळें आमकां सेवांच्यान घेवन गेले उपरांत आमकां कळ्ळें रिजॅक्शन जे रिजॅक्ट म्हणलां तें चुकून येयलां आनी तें परत रेक्टिफाय करपा खातीर सेवान आनी ते अशें आसा आमकां परत हें जातलें म्हणून परत जातलें अन्याय मेळटलो. पूण आमकां एकूच आतां आमी सगळ्याक जागृताय केल्ली आसा. आमच्या भुरग्यांनी आख्ख्या गोंयभर 52 मिटींग घेतल्यो कोंकणा मेळटल्यो आनी आयच्यान आमच्यो प्रत्येक तालुक्याची मिटींग सभा चालू जाल्ली आसा. आमची पयली सभा चुन्नी तालुक्यात जाल्ली आसा. पूण आमी आज पर्यंत आमी कसो लढो दिल्लो आहा की आमी आमची सेंट्रल कमिटी किंवा तालुका कमिटी आनी आमी अशें वचून मेळप, आग्रह करप, विनंती करप, इतलेंच करप. पूण आयज पयली फावटी आमी गोंयभर पूल बांदला, सगळे समाज बांदवाक पूल बांदलो आसा. 2003
ज्यांना गावडा कुणी म्हणजे एका हे मेळ्ळे अनुसूचित जमात मेळ्ळे SC स्टेटस मेळ्ळो तांचे बांदून आमी केन्नाच अशें म्हणलें ना की कित्याक मेळ्ळो कित्याक जेन्ना आमी ते 4 भावांची लढाई एकवीस 4 भावांचे 30 जाण भाव मेळ्ळे ते 30 जाण भाव मेळ्ळे तेणी समाधान मागलें आनी आमकां आज तूं फाल्यां मेळटलें अशें हेतू आमी गेल्ले पूण आयज आमी खंय ती तपत 23 वर्सां जालीं आनी एक आव्हान आमी करून दिलें आनी किती येयल्ली तेंचे आमी ट्राय केली तरी देखून आमच्या पत्रां कांय कळना म्हणजे आमी आज परत कोणी सगळे तालुक्यांनी मिटींग अशी आयज आमची हांगा तालुका मिटींग आसा तशी प्रत्येक तालुक्यांनी फाल्यां केपें आसतली सार बांदोड आसतली साठे आसतली कोंडा आसतली सगळे कडेन मिटींग घेवन आमी एक रिक्वेस्ट करूं की आमकां आमचे अन्याय जो घडलो आसा तो खंय तरी दूर करप आयज आमची बिचोले तालुक्याचो ST दर्ज्या खातीर आमचो जो मेळावो आसा ते मेळाव्यान आमची सरकारा कडेन आमचे आदरणीय नेते बाबू कवळेकर सर हांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमचो एकूच डिमांड आसा की आमचो जो ST दर्जो आमचो जो अधिकार आसा आमचो हक्क आसा तो सरकारान आमकां दिवचो आनी सरकार आमकां दितले अशी आमी अपेक्षा बाळगता. आमच्या बिचोले तालुक्यान जवळ जवळ 1600 ते 1700 पॉप्युलेशन आसा 3 मतदारसंघ येता आनी 3 मतदारसंघान मेळून 1700 पॉप्युलेशन आसा आनी जवळ जवळ 1150-1200 वोटींग आसा. बिचोले मतदारसंघान आमची 950 वोटींग आसा. सांखळे मतदारसंघान जवळ जवळ 200-250 वोटींग आसा आनी मयान 200-250 वोटींग आसा. येता कदाचित जर सरकारान आमच्या बद्दल विचार करूंक नसत जाल्यार आमकां आमचे लोक सांगता आमचे लोक आमकां डेली सांगत आसता की आमकां ह्या गोश्टीचेर विचार करचो पडटलो. आमची म्हणून आमकां सरकारान हे सगळो विचार करपाक भाग पाडचें न्हू अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा आनी मुख्यमंत्र्याचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. मुख्यमंत्री आमची मागणी पूर्ण करतले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत भाजपा विरोधी युती घटमूट करपाचे कृतीक गती मेळ्ळ्या. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेवन महत्वाच्या राजकीय घडामोडी विशीं भासाभास केली. गोंयच्या व्यापक हिताक लागून विरोधी पक्षांचो एकवट घटमूट करपाची गरज दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या. तशेंच एकमत जावपा खातीर बेगीनूच औपचारीक बसका जातली अशी माहिती दिल्या. दर एका निर्णयात गोंयच्या लोकांच्या हिताक सगळ्यात चड प्राधान्य दितले अशें सांगून विजय सरदेसाय हांणी हे बसकेक विरोधकांच्या एकचाराचे पयले सकारात्मक पावल अशें म्हणलें. काल जेन्ना काणकोणा मिटींग जाली आमची तेन्ना थंय आमी लोकांक चड करून आमच्या कार्यकर्त्यांक उतर दिल्लें की हे फाटीं फुडें कित्याक जातालें म्हणून तांचो प्रश्न आशिल्लो. आतां हांवें म्हणिल्लें की हांवूच तो इनिशिएटीव घेतलो आनी हांव काँग्रेसी कडेन उलोवपाक सुरवात करतलो. हे सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव आज गिरीश चोडणकराच्या घरा 1-2 साथीदारांक घेवन गेलो आनी आमी ताजे बरोबर प्रिलिमिनरी अशें डिस्कशन केल्लें. एक फुडें रोड मॅप कसो जातलो तो तांचेर आतां आसा. हांवें ती सुरवात केल्ली. हांवें कसलोच इगो बडपण खालतीपण घेवन वचपाचो इश्यू हाडूंक ना. सांगला ते प्रमाणे हांवें ती सुरवात केल्लें. आमकांय अशें दिसता की जें कितें लोकांक जाय तें जर केलें जाल्यार जैत मेळप सोंपें जातलें. सो एक भशेन हें लोकांक जाय म्हणून हांवें सुरवात केल्लें आहा. दुसरें आमचे खातीरूय तें सोंपें जावंक शकता. पूण हें आतां कशें फुडें वतलें खंय पावतलें तें म्हज्या आतां सांगूंक जायना. सुरवात करपाचें काम हांवें केल्लें. कितें जालें एक्झॅक्टली कितें उलोवप जालें आज? उलोवप म्हळ्यार बेजिकली की अलायन्स आसा तें चालू उरूंक जाय आनीक हें करपाक लोकांचो एक सगळो एक म्हळ्यार गोंयभर एक डिमांड आहा की एकवट जाल्यार बीजेपीच्या विरोधान जें जैत जाय लोकांक तें सोंपें जातलें. सो ताजे खातीर पब्लीक सेंटिमेंट रिस्पेक्ट करून आमी स्टेप मारूंक जाय. हाजे नंतर डिस्कशन चालू आतां कशें जातलें कितें जातलें तें फुडेंच कळटलें. पूण हांव लोकांक एट एवरी गिवन स्टेप लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक आमी सगळें ट्रान्सपेरंटली करून आमी एकाउंटेबल ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर स्टेप करतले. आमी कांय दिसां फाटीं सगळे उलयत आशिल्ले की बसून आमी आमच्या कन्या अलायन्साचेर डिस्कस करपाक जाय. कारण सगळे गोंयकारांक दिसता आमी एकठांय जावचे. त्या तरेन ह्या सरकाराचो अत्याचार चल्लेलो आसा. गोंयकार सगळे विटलेले आसात आनी गोंयकारांक आमी सगळे युनायटेडली ह्या सरकाराक भायर मारून
एक गोंयकारांक जाय तसलो सरकार हाडपाची मागणी आसा. सो त्या प्रमाणे आयचे आमचें डिस्कशन जालें आनी रोखडेंच आमी एक फॉर्मल मिटींग आमची कमिटी आनी तुमची कमिटी मेळोन इनिशिएट केली. केंद्र सरकारान दरेका राज्याक कर वांटपाच्या माध्यमांतल्यान 1,09,019 कोटी रुपयांचो निधी वांटला. हातूंतले गोंया खातीर 308 कोटी रुपयांचो अगाऊ हप्तो मान्य केला. हे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचे उपकार मानले. भांडवल आनी उदरगतीच्या कामाक गती दिवपाक हो निधी म्हत्वाचो थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच ह्या निधीक लागून मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी नेटान जातली. भौशीक सेवा चड कार्यक्षम जातली आनी राज्याच्या सर्वांगीण उदरगतीक चालना मेळटली असोय विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. गोंयच्या नागरिकांनी ड्रग्स व्यसनाच्या घडणुकांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांक दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलां. अशा व्यक्तींक ख्यास्त दिवच्या बदला पुनर्वसन सुविधा दितले अशें आश्वासन दिलां. गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर नागरीक आनी सरकाराचे जोड यत्न गरजेचे आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. नशामुक्त युवा फॉर विकसीत भारत मोहिमेच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. विकसित भारत जर घडोवपाक जाय आसत जाल्यार नशामुक्त युवा हो आसप हो गरजेचो आसा आनी त्या खातीर माय भारत जे पयलींचे नेतृत्व केंद्र हांणी इनिशिएटीव घेवन आज देशांतले जवळपास म्हणजे एक कोटीच्या पेक्षा चड युवक गोंयच्यो नाय एका जाग्याचेर बसून हो कार्यक्रम अटेंड करताले. एखादो तरणाटो फर्स्ट ज्याने म्हणटा तशें एकदाच फक्त ताका ड्रग्स घेवपा खातीर इन्सिस्ट करता आनी ड्रग्स ताका कंप्लिटली गिळटा हे पद्दतीन आमी पळयलें आनी एका तितून ही आयुश्यभरांतली ताका पश्चाताप करचो पडटा. एका ड्रग्स हे ताच्या फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ हाचेर कशा परिणाम करता, ताच्या फॅमिलीचेर, ताच्या करियराचेर आनी महिला स्वप्नांचेर कसो परिणाम करता ह्या बद्दल आमी पळयलें. आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांच्या मदीं अवेरनेस करपा खातीर आनी सगळ्यांना हे नशे पासून पयस रावपा खातीर म्हाका दिसता कार्यक्रम सुंदर कमी शपथ घेतल्या आनी पुराय ह्या सगळ्या युवकांनी म्हणजेच आपूण ड्रग्स एका केन्नाच हात लावतलो आनी दुसरो जर ड्रग्स घेता आसत जाल्यार त्या ड्रग्सा पासून आपूण परावृत्त कसो करतलो. यूथ हे नशेच्या आहार करता, यूथ हे ड्रग्साच्या आहार करता. ड्रग्स मेळटा आसतना तो दिता आसतना जे फ्रेंड्स किंवा ड्रग डीलर्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिता जेणे करून मागीर एकदा ताका ताची लत लागली काय तो आपूण तेच ड्रग्स करपा खातीर चोरी आसतली, खून आसतले, लुटमार आसतली ह्या सगळ्यो गजाली दीस इज नॉट आमी जेन्ना म्हणटा की कोणाकूय पळयता आसतना खंय खरें काय म्हणून आमी सातत्यान म्हणटा की फक्त विकसीत भारत न्ही तर विकसीत युवा जालो जाल्यार विकसीत भारत जावपाक शकतलो आनी हो विकसीत भारत घडोवपा खातीर नशामुक्त युवक आसप हो गरजेचो आसा. हांव आपणय करता खंयच्या तरणाट्याक तुमकां दिसता आसत की एखादो भुरगो ड्रग्स घेता जाल्यार तुमी ताचें नांव हे आमच्या कन्सर्न म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा सोशल डिपार्टमेंट हाचे कडेन कळयात. कन्सर्न हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट हाच्या कडेन कळयात. ताका आमी भायर काडपाचो प्रयत्न करूंक शकता, आमी ताका भितर व्हरपाचो प्रयत्न न्ही. ताका ह्या एडिक्टेड जाल्लो आसा ताका ताका ह्या एडिक्शन सेंटरांत घालून ताका एक बरो तरणाटो बरो यूथ हो करपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न प्रयत्न करूं. आनी हे एफर्ट्स फक्त सरकार एकटे करून जावचो गोंयांतले सगळे तरणाटे त्या कामाक जर आमी बरोबर आयले आसत ज्या पद्दतीन विपथनाट्यात पळयलें चलात बरोबर नशामुक्त युवा आनी नशामुक्त गोवा करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ हो खूब म्हत्वाचो आसा. कुडचडे मोरायले वाठारांतल्या BSNL टावराची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या टावराचेर तण आनी झाडां वाडिल्ल्यान सोरोप आनी हेर सरपटपी प्राण्यांचो आंकडो वाडला. तशेंच जळारांक लागून वेगवेगळी दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. खास करून शाळेचे विद्यार्थी आनी पालक हो मार्ग वापरतात.
देखून सुरक्षेचोय प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. इश्यू म्हणजे आम्ही हे बिल्डिंगेर आतां 20 वर्सांनी रावपाक लागला आनी आमच्या निबराक सायड गोंय ह्या टेलिफोन एक्सचेंज आसा कंपाउंड हा टावर आसा आनी ते पळय टावरान ते भितर झाडां पळय आसा ती वर्सान वर्स ते हे करना कट करना. आमी तांकां वर्सान वर्स एप्लिकेशन दिता, फोन करता, रिक्वेस्ट करता, पूण ते टायमार येवन हे करना, कांय करना. कळ्ळें तुका? केन्ना तांकां मना मारता तेन्ना कोणाक लेबर धाडटा बेश्टे आनी हे करता. ती झाडां वाडले कारणान सगळे त्रास जाता. ती वाली पळय सगळे आमचे बिल्डिंग जगनांतल्यान भितर येवपाक लागले ते वायली. दुसरें म्हणल्यार रेप्टायल्स पळय जिवाणी पळय आसा ती येता. दुसरें म्हणजे जळारी शेतांचे म्हणजे झाड उक्ते करून मेळ्ळी जळारी येता, कंटिन्यूस जळारी येता. पूण आमकां त्रास जाता. म्हणून आमची रिक्वेस्ट आहा एक तर हेका BSNL टावर BSNL हेका नाजाल्यार म्युनिसिपालिटी की तेंच्यांनी ते रेग्युलरली ती झाडां कट करची. आता हो इश्यू तुमकां वर्सान वर्स फेस करचो पडटा. कोण करना ते ना करना ते. तर आमी रिक्वेस्ट करता केन्ना एक दोन लेबर धाडटा मातशें कितें करता फॉर्मेलिटी अशें पूण कंप्लीट जायना. आमकां आतां जालीं 1500 वर्सां हांगाच आसा आमी. पूण हें पड आसा हें रान जालां हिंगा ह्या गांवांत आतां आमच्या शारांत एक आतां जंगल जाला. तो BSNL टावराची कोण कॅरूच घेयना. थिंगा झाडां इतली व्हडली जालां ती तेची वाली येता त्यो घरांत भितर पावता आनी हुंदीर पड आसा ते आसाच आसा डेली आसाच. कितेंच केल्यार तांकां वाटोवपाक जायना. आनी दुसरें कितें आसा आमी तांकां कोणाकूच सांगलें रिक्वेस्ट केलें कितेंच केलें ते कानार दवरीत ना. तर ते चड बिजी आसा तांच्या कामांनी. आमकां हिंगा पडपाक कोणूच ना. लोक हिंगा आमी सगळीं सफर जाता. 100 लोक आमी रावता हांगा ह्या बिल्डिंगां रावता सायडीन रावता सगळें हे हाचे वरवीं सगळें सोरोप बिरोप कितें आसा तें देखून भितर घरान भितर येता आमकां भिरांत दिसता. आनी दुसरें कितें आसा झाडां तरी आसाच आसा तें आनी कांयच वाठोवंक जायना. जनेर पासून उक्ती करूंक मेळना. हो BSNL टावराचो पार्ट ओके एक फाटल्यान पळया तुमी व्हिडिओ काडाचो सगळी झोप जाल्ली आहा. वर्सांचे वर्सां आमी पांय पडटा. कोणा पांय पडपाचें नको BSNL टावराची वा सरकाराची. ओके हातून जायत इन्सेक्ट आसा. ओके सोरोप आसा व्हडले पायथन आसा. ओके बायती जिवाणी आसा. ओके येता आमकां स्वता येता रेट्स म्हणून सगळे जाता ताका म्हणून हातून वचून तुमी पळयचें भितर कितें आहा तें सिट्युएशन. भितर गेल्यार तुमकां कळटलें आमकां इतलो त्रास जाता तो. हरशीं तो टावर आसा पळय BSNL तें ऑफिस चलता काय चलना? ऑफिस ओपन आहा फॉर द नेम सेक अशें म्हाका दिसता. पूण कोण आसता थंय? सद्या तर कोण एक दोग जाण आसता पूण आमी तांकां सांगू. पूण हेजे भितरले मेंटेनन्स कोण काय करना? कोण करिना. तेंचे पयलीं चलतालें म्हजो सुद्दां थिंगा नंबर अकाउंट हेचो आसलो नंबर आसलो. हांव वयतालें कितें करतालें पेमेंट करतालें. हांव नका आतां कशें जाय म्हणटा तांकां सांगल्यार ते म्हणटा तुमी ऑथॉरिटीक सांगा. कोणाक ऑथॉरिटीक सांगतले आमी? हां सो हो इश्यू आमचो वर्सां वर्स आमी जो फेस करता तो आतां तुमचे मुखार मांडला. तुमी मुखार घालचो आनी आमकां सरकारान हेल्प करचो इतलेंच आमी मागता. हेजे व्हडलें आमकां कांय नाका. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह.
सबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लाईव्ह. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टी कार्यक्रम